II Samuel Chapter 11 अम्मोनितांची दुसरी चळवळ. दाविदाचें पातक. वरोस सोमच्या वेळार राजा लढाईक वेताले ते समय दाविदान जोआबाक अम्मोनितांचें निसंडन करून आनी राब्बा शाराक वेदो घालूंक धाडलो. ताचे बरोबर आसले ताचे सेवक आनी आख्खी इस्रायल परजा, पूण दावीद जेरुसल्याक रावलो. एक दीस donpar जातोच दावीद आपले bajêvelo उठून razmhalachea terrasar भोंवडी मारतालो. थंय तहान ताका एक बायल nhatana दिश्टी पडली. ती बायल भोव surêkh-sundôr असली. ती बायल कोण ती दाविदान खबर काडूंक लायली. ताणी अशी खबर हाडली. ती बातशेबा एलियामाची धूव आनी उरियास नांवाच्या हित्याची बायल. तेन्ना दाविदान तिका आपोवन धाडली. ती ताचेशी आयली. तिचे म्हयन्याचें जावन ती नितळ जाल्ली आनी तो तिका घेवन न्हिदलो. उपरांत ती घरा परतली. ती गरबेस जाली आनी तिणें दाविदाक सांगून धाडलें. तेन्ना दाविदान जोआबाक हो निरोप पाठयलो. उरियास नांवाच्या हितीताक मनशाशी धाड. जोआबान रोखडोच उरियासाक दाविदाशी धाडलो. उरियास दाविदाशी पावतोच ताणें जोआबाची लस्कराची आनी झुजाची खबर विचारून घेतली. मागीर दाविदान उरियासाक सांगलें, चल घरा वचून विसव घे. म्हणटोच उरियास राजमहालांतलो भायर सरलो आनी राजान ताचे फाटल्यान आपल्या मेजावेलें एक देणें ताका धाडलें. उरियास घराक गेलोच ना, पूण हेरां सेवकां बरोबर राजमहालाच्या दारवंट्यारच न्हिदलो. उरियास घरा वचूंक ना म्हूण तांणी दाविदाक कळयलें. दाविदान उरियासाक विचारलें, तूं पैन करूंक आयला? अशें आसतनाय तूं घरा वचूंक नाय? उरियासान दाविदाक म्हणलें, आखपेट इस्रायलकार आनी जुडेकार तंबुनी रावतात आनी म्हजो धोनी जोआब आनी म्हजे धोनयाचे सेवक उक्त्या मोळार पेणे करून आसात. अशें आसतना जेवंक आनी पिवंक आनी म्हजे बायले बरोबर न्हिदूंक हांव कसो म्हज्या घरा वचूं? हांव सोपुता खाल सांगतां, हांव अशें केन्नाच करचो ना. म्हणटोच दाविदान उरियासाक म्हणलें, तूं आयचो दीस हांगा राव आनी फाल्यां हांव तुका परत धाडटां. तर तो दीस आनी दुसरोय दीस पर्यान उरियास जेरुसल्यांत रावलो. दुसऱ्या दिसा दाविदान उरियासाक जेवणाक आपयलो आनी ताका बरोच पेबदो केलो. सांजे वेळार उरियास आपल्या घरा वचूंक ना, पूण आपल्या धोनयाचे सेवकां बरोबर न्हिदूंक गेलो. सकाळीं दाविदान जोआबाक एक चीट बरयली आनी ती उरियासा कडेन दिवन धाडली. ते चिटी ताणें बरयलें, उरियासाक कडक लढाय जाता थंय धाड आनी तूं फाटीं सर. हे भाशेन तो जखमी जावन आनी थंयच मरूं. जोआब तेन्ना शाराक वेदो घालतालो. आनी बोलिश झुजताले थंय ताणें उरियासाक घालो. त्या शारांतले मनीस अवचीत भायर सरले आनी जोआबा कडेन झुजूंक लागले. हेरां बरोबर दाविदाचेय थोडे सेवक मेले. हांचे मदें हितीत उरियासूय मेलो. तेन्ना जोआबान एका संदेशकाराक दाविदा सोशें धाडलो आनी झुजा विशीं घडलोलें तितलेंय दाविदाक कळयलें. आनी ताणें संदेशकाराक हुकूम दिवन म्हणलें, झुजा विशीं राजाक सगळी खबर दिल्या उपरांत घडये राजा रागान बोत्तलो आनी तुका म्हणटलो, तुमी झूज करतना शारा लागीं कित्याक गेले? किल्ल्याचे वोंवतीर रावन ते भाले मारतले म्हूण तुमी नकलो आसले. जेरुबालाच्या पुताक अभिमेलेकाक कोणें मारून उडयलो? एके बायलेन वोंवतीर थावन ताचेर एक दांत्याचें पेड उडयलें आनी असो तो बेजान मरून पडलो. तुमी कित्याक किल्ल्याचे वोंवतीशी गेल्ले? तेन्ना तुवें अशें म्हणचें,
तुजो सेवक हेटीत उरियास मरून पडलो. तो संदेशकार दाविदा सरशें गेलो आनी जोआबान ताका कितें सांग म्हूण फर्मायिल्लें तितलेंय ताका सांगलें. दावीद जोआबाचेर चड रागार जालो आनी ताणें संदेशकाराक म्हणलें, तुमी कित्याक किल्ल्याचे वोंतीशीं गेले? जेरुबालाच्या पुताक अभिमेलेकाक कोणें मारून उडयलो? एके बायलेन वोंतीर थावन ताचेर एक दांत्याचें पेड उडयलें आनी असो तो तेबेजान मरून पडलो. तुमी कित्याक किल्ल्याचे वोंतीशीं गेल्ले? संदेशकारान दाविदाक म्हणलें, खऱ्यांनीच हो कोण मनीस आमचेर आड आयले आनी शारांतले भायर सरून मोळ्ळार पर्यंत ते पावले. पूण आमी शाराच्या दारवंट्याक पावसर तांचे फाटीक लागले. पूण बाण मारप्यांनी वोंतीर रावन तुज्या सेवकांचेर बाण सोडले आनी राजाचे सेवकांतले थोडे मरून पडले आनी तुजो सेवक हिटीत उरियास तोय मेलो. दाविदान त्या संदेशकाराक म्हणलें, जोआबाक अशें सांग, तुमी निराशी जायनाका, कित्याक तलवार एकल्याचो व दुसऱ्याचो जीव काडटलीच. शारा आड झूज अदीक नेटान कर आनी शाराचें निसणटण कर आनी तूं ताका उत्तेजन दी. जेन्ना आपलो घरकार सोंपलो ती खबर बॅतशेबाक मेळ्ळी तेन्ना तिणें आपल्या घरकारा पासत दूख केलें. दूख करपाचे दीस सोंपल्या उपरांत दाविदान तिका आपल्या घरांत हाडली आनी ती ताची पोतीन जाली आनी तिणें ताका एका पुताक जल्म दिलो. पूण सर्वेस्पराक दाविदाचें एक कर्तूब मांदूंक ना. देवाचें उतर हें